नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयची खबर. आयच्यान 61 दिवस समुद्रात नुस्तें मारू निषेध. मच्छीमाऱ्याक विशेष पॅकेज मंजूर करची मागणी. अंकोला. जून 1 ते जुलै 31 या 61 दिवसात यांत्रिक पद्धतीन मच्छी मारूक निषेध दिवस म्हणून राज्य सरकारान आदेश दिला. या आदेशान यांत्रिक बोटी मालक आपले मच्छीमारीची सामुग्री सुरक्षित जाग्यार दवरच्या कामात व्यस्त आसात. अंकोला तालुक्याच्या व्याप्तीत बेलेकिरी आणि बेळंबार बंदरावेल्यान वयच्या यांत्रिक होडेन मच्छीमारी करतात. ट्रॉलर, पर्सीन आणि 10 अश्वशक्तीपेक्षा जास्त सामर्थ्य आशिल्ल्या मोटारीकृत गिलनेट बोटीक नुस्तेमारी संपूर्ण निषेध केला. 10 अश्वशक्तीपेक्षा कमी सामर्थ्य आशिल्ल्या बोटीच्या सांप्रदायिक आणि लहान होडेवेल्यान मच्छीमारी करूक अवकाश दिला. गेल्या 2 वर्साच्या नुस्त्या उत्पादनाचो सरासरी हिशोब केल्यार अंकोला तालुक्यात या आर्थिक वर्सात मासळेचे उत्पादन जास्त जाला. कोविड महामारी कारणान मासळीचो व्यापाराक परवानगी ना जावन मच्छीमारी लोक संकटात पडलात. तितूंतच डिझेल सबसिडीचे तांत्रिक संकटान मच्छीमारी आणि कष्ट अनुभवू लागला. चंडमारू सारख्या वादळान बोटीवयले कामगाराची संख्या कमी जाला. या मच्छीमारी समाजाच्या या आर्थिक फटक्यान तालुक्याच्या इतर धंद्याचेर बरोच परिणाम जालो. तालुक्यात हॉटेल, वाहन विक्री आणि दुरुस्ती, भांगराचे व्यापारी, जवळी आणि इतर काही व्यापार नुस्तें व्यापाराचेर आणि तेमगेल्या कुटुंबाचेर अवलंबून आशिल्ले. लायसन्स आशिल्ल्या सांप्रदायिक आणि गांवठी ल्हान होडेक नुस्तें मारूक परवानगी आसा अशें फिशरी डिपार्टमेंटाचे सहाय्यक निर्देशक रेनिटा डिसोजा हेमी सांगला. मच्छीमारी बांधव कोविड आणि डिझेल सबसिडीच्या कारणान जास्त आर्थिक संकटात पडलात. सरकारान मच्छीमारी लोकांसाठी विशेष पॅकेज घोषणा करू जाय असे ज्येष्ठ मच्छीमारी मुखंड गणपती माधव बानावळीकर हेमी सरकाराक विनंती केला. कोरोना नियंत्रणा हाडच्याक नागरिक सहकार्य करतेना आमदार आर.व्ही. देशपांडे. जोयडा तालुक्यात नागरिक कोरोना नियंत्रणा हाडच्याक सहकार्य करनात. ताका लागून तालुक्यात कोरोनाची संख्या वाडती आसा. कोरोना नियंत्रणा हाडसाठी लोकांनी कोरोना नियमाचे पालन करचे आवश्यक आसा. जरुरी काम उरल्यान मात्र मास्क घालून भायर पडचे असे आमदार आर.व्ही. देशपांडे हेमी सांगले. 18 ते 44 वर्सां भितरल्या लोकांनी वॅक्सिन घेवसाठी नोंदणी करून घ्या असे आवाहन आमदार आर.व्ही. देशपांडे हेमी केले. जोयडा तालुका आरोग्य केंद्रात अधिकाऱ्याबरोबर कोविडा लागून बैठक झाली. त्या वेळार तेमी उलयताले. या वेळार तालुक्यातल्या अधिकाऱ्यांक 240 N95 मास्क, 900 मेडिकल किट आणि 195 ऑक्सिमीटर दिले. ह्या वेळार प्रशांत देशपांडे, तहसीलदार संजय कांबळे, सुजाता उक्कली, डॉक्टर विजय कोचरगी, पोलीस निरीक्षक मंजुळा रावजी, जिल्हा पंचायत सदस्य रमेश नाईक उपस्थित आशिल्ले. कारवार मच्छीमारी कुटुंबाक आश्वासन दिल्ले विशेष पॅकेज अजूनही दिलना. मच्छीमारी बांधवालो आरोप. कारवार. लॉकडाऊन आणि तोकदे वादळान संकटात पडिल्ल्या नुस्तेमारीचे जीवन करून आशिल्ल्या फिशरमॅन कुटुंबाले जीवन खूप बेकारीचे जाला. गेल्या वर्सात कोविड महामारीच्या संकटात त्रास सोंसते आशिल्ले ते अजूनही मच्छीमारी लोक आजपर्यंत त्रास सोंसते आसात. गेल्या वर्सात कोविड संकटात सरकारान फिशरमॅन कुटुंबाक आर्थिक सहाय्य करतले म्हूण आश्वासन दिल्ले जाल्यार आजपर्यंत कसलेच सहाय्य आमकां पावले ना अशें मच्छीमारी बांधव सांगतात. ह्या वर्साक स्पेशल पॅकेज दिता म्हटलात, पण भविष्यात आमकां मदत मेळटली म्हूण ह्या आशेर दवरपेक्षा संबंधित अधिकाऱ्यान आश्वासन दिल्ले पयली पूर्ण करची अशी मच्छीमारी बांधवाली सरकारा विनंती आसा. जे कोरोनाचे सेकंड वेव्ह आमगेले हांगा स्टार्ट जाल्ले आसा आनी स्टार्ट जावन 2 महिने जावन घेवन लॉकडावनात जे फिशरमॅन रोवन घेवन लॉकडावनात ते फिशरमॅनाक धंद्याक आज 5 पैशाची ना परापत जाल्ले आसा. आनी तशेंच एक 5-6 दिवसां पयलीं एक चक्रीवादळ येवन गेले, चंडमारुती चक्रीवादळ येवन गेले. तेतूं भितर ते फिशरमॅनाक लॉस जाला, खूब 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 हेजेन लॉस जाला. आनी फिशरमॅनाक जे आमी नुस्तें हाडटाले ते बी नुस्तें कांय ना जावन गेलां. ह्या वर्स जे गेल्ले वर्स सांगिल्ले फिशरमॅनाक स्पेशल पॅकेज दिता म्हण घेवन ते गव्हर्मेंटान आज पर्यंत पॅकेज पावयलें ना. आनी ह्या वर्स बी पॅकेज दिता म्हण घेवन आज वर्स खंयचेच पॅकेज पावयलें ना. आनी जे उत्तर कन्नड जिल्ल्याक जे फिशरमॅन आमगेले बारीक फिशरमॅन आसा ते परराज्यांतल्यान लायट फिशींग गन घेवन जे दुसऱ्या जिल्ल्यांतल्यान येवन लायट फिशींग गन घेवन हांच्यान मासली मान घेवन व्हरते आसा. आनी आमगेले हे बारीक नुस्तें मारतले हांचे लोकांक आज हे 2 वर्स जाली अशें जे एक कंटक येयले आसा फिशरमॅनाक की पोट भरचें म्हणल्यार तेमकां एकदम महाग जाल्लें आसा.
आनी जे गेल्ले वर्स गव्हर्मेंटान सांगिल्लें आमकां पॅकेज दिता म्हण फिशरमॅनाक पॅकेज दिता म्हण आनी ह्या वर्स ते अजून पर्यंत खंयचे पॅकेजीच म्हणटा जे आज पर्यंत ते पॅकेजीच पावले ना आनी ह्या वर्सा हांव फिशरमॅनाक स्पेशली आमगेले कर्नाटक गव्हर्मेंटा कडेन जावं सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन मागते आसा की फिशरमॅनाक उत्तर कन्नड जिल्ल्याच्या फिशरमॅनाक खंयची तरी एक पॅकेज दिवं जाय म्हण घेवन इतलें सांगून हांव गव्हर्मेंटा कडेन मेन ते पॅकेज दी म्हण घेवन तेमचे कडेन हात जोडून नम्र विनंती करते आसा. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात करावळी भागात तोक्ते वादळान जमनीत तेलांश जावन काळिंगण करतले कृषी रयत संकटात. कारवार. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात करावळी भागात तोक्ते वादळाचो परिणाम म्हूण काळिंगण रयताचेर आनी व्यापाराचेर खूब मोठें संकट उबें जालां. कारवार, अंकोला, कुमटा, होन्नावर तालुक्यात अंदाज सुमार 200 हेक्टर प्रदेशात काळिंगणाची पीक करतात. करावळी भागात फेब्रुवारी ते जून पहिल्या आठवड्यात काळिंगणाची पीक जाता. वेगवेगळ्या भागात फाटीफुडें पीक जाता. राज्यांतच न्ही तर गोवा, केरळ राज्यात या काळिंगणाची विक्री जाता. पहिले पीक काडल्यानंतर दुसऱ्या पिके वेळार वादळ आणि लॉकडावनाच आड येयले आणि हे काळिंगण कृषी शेतकरी संकटात पडले. अंकोलात 60 हेक्टरापेक्षा जास्त क्षेत्रात काळिंगणाचे पीक वादळान नष्ट जाली. काळिंगण कटाव करचे वेळारच वादळ येयले आणि त्याच वेळार वालीचे फळ जमनीत चिकटले. जेन्ना फळ कापतात त्या वेळार जमीन सुकी उरूं जाय ना तर उदकान वोल मातेत काळिंगण जमनीक लागून कुसतात. या वादळान जमनीक तेलावश जावन काळिंगणां कुसली आणि स्वता केल्ली काळिंगणां गोरवाक कापून घालची पडली. हवामानाच्या दृश्टीन अंकोला तालुक्यात काळिंगणाच्या पिकाक थोडो वेळ लागता. प्रति वर्साक 10 ते 12 रुपयान किलो प्रमाणे किंमत मेळची काळिंगणां या वर्साक 2 रुपयान कोणाक नाका. गांवांत किंवा शहरात किरकोळ विकया म्हणल्यार लॉकडावन आड येता. पावस सुरू जाल्या नंतर काळिंगण खायला थंडी जाता अशी काही लोकांली म्हणणी आसा. तेजेन स्थळीयाक सुद्धा मागणी ना. लोकांली कृषी जमीन भाडे तत्वाचेर घेवन कर्ज काडून कृषी उत्पन्न केल्यार घाईल पयशे सुद्धा येनात. अशा प्राकृतीक विकोपा सारख्या संदर्भात सरकारान या कृषी रयताक परिहार दिवूं जाय अशी सरकाराक काळिंगण करच्या कृषिकाराली विनंती आसा. संकट काळात मदतीक पावचे कुमटा युवा ब्रिगेडाली गुरु गौरव योजना यशस्वी. CPI शिवकुमार नाईक. कुमटा. संकटाच्या काळात मदतीसाठी धावचे युवा ब्रिगेड हेमी कुमटा तालुक्याच्या अनुदान रहित शाळेच्या कर्मचाऱ्याक आणि शिक्षकाक 54 जाणांक रेशन किट वितरण केले. या युवा ब्रिगेडच्या महत्वाकांक्षी योजनेन आज गुरुगौरव कार्यक्रमाक चालना दिली. दानी श्री MR उपाध्याय आणि कुमटाचे CPI श्री शिवकुमार नाईक हेमी रेशन किट दिवन गुरुगौरव कार्यक्रमाचे उद्घाटन केले. या वेळार CPI शिवकुमार हेमी युवा ब्रिगेडाचो हो समाजमुखी कार्यक्रमाचो संकल्प यशस्वी जावं म्हूण शुभेच्छा व्यक्त केली. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.